Jesus, 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 Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. देव दिसतो तुमकां समिस्तांक आयचे दिसा आयताराचो दीस साबाताचो दीस आज आमी देवाचें उतर आमी आयकता मार्काच्या वांजेलांत 12व्या अध्यायांत 20 आनी 8 तावन 30 आनी 4 वाक्यां म्हणसर अर्थ उपादेश खंयचो घे म्हणून शास्त्रा म्हजो एकलो जेजू कडेन सवाल करता उपादेशा भितर पयलो खंयचो घे म्हणून जेजू ताका जाप दीन पयलो उपदेश हो आयक तूं इस्रायला सर तुज्या काळजान चड तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो आनी दुसरो हो तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो हांचे प्रास वर्तो उपादेश दुसरो ना दोन उपादेश जेजू दितात आनी इसरलो पयलो मात्र दुसरो आनी एक जेजू उपादेश दिसा पेल्याचोय तुवें मोग करीचें म्हणून देखून देवाचे काकुलतांनी करपा आज आमी माग जाय खंडीत जावन शास्त्रांत ताणें बारी बरी जाप दिल्ली थंय ताची जाप ही तो क्लियर सांगता पळय तो उलटो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन तसो मोग करचो आनी आपणा मरीस पेल्याचो मोग करचो हें सर्व ओंबले भेटोवच्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्तें ताची जाणती गायची जाप आयकून जेजू ताका सांगलें देवाच्या राज्यांत हांव तूं चड पयस नाय जर आमी हे दोन उपादेश पाळता जाल्यार खंडीत देवाच्या राजाक आमी पयस ना हेंत उतर आमी पळोवंक गेल्यार आयच्या पयल्या वचपांती ह्या विशयांत देव उल्लेख करता आमी वाचता जाल्यार द्वितीय ह्या पुस्तकांत 6व्या अध्यायांत आमी वाचता 2 तावन 6 वाक्यां म्हणसर थंय 4थें वाक्य सांगता आयक इस्रायला सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजान कसोन दवर तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग आनी तूं घरांत बसून आसतना वाटेर चलून आसतना तूं न्हिदतना या उठतना ती तांकां सांग ती तुज्या हाताक एक खुना कशी बांद आनी तुज्या कपालाचेर एक शृंगार कसो उमकाळाय तुज्या घरच्या दरवंताचेर आनी शाराच्या दरवटेचेर ती बरोवन घाल हे उतार आज आमी पळयता पयल्या सुवातेर आज आमी खंडीत जावं क्रिस्तांव जियेता बरेंकार जियेता खंडीत जावन पूण देवाचें उतार कितल्या मापान आमकां कळीत आसा कितलें आमी आमच्या भुरग्यांक सांगता कितले आमच्या आज तरणाटे सांगता कितलीं भुरगीं आज कितले तरणाटे कोणी देवाचें उतार कळनासतना कितलीं जाण आसात देवाच्या उतराक वंचीत जाल्लीं कितलीं जाण आसात जर आमी आमच्या भुरग्यांक बऱ्या तरेन देवाचें उतार ल्हान थावन दिवं नासल्यार खंडीत तीं भुरगीं खंयच्याच वायटाक पडनात आमी देवाचें उतार एक सोडून दुसऱ्या पुरा भुरग्यांक जाय जाल्लें दिता ती एक आमच्या आवय बापायची इल्लीशी मिस्टेक म्हणून चिंतचें हांवें तुमकां कशें बगता गुतू ना पूण खंडीत जावन आमच्या भुरग्यांक कशें आमी उस्कार बसून ताका जेवण खाण ल्हान आसतना दितात गे तशेंच आमी ताका इल्लेशें देवाच्या उतराचें खाणी तांकां दिल्लें जाल्यार आज आमचीं भुरगीं वायटाक पडटी ना कोणा म्हणून थोड्यांक बगूंक पुरो मिस्टेक आमचें तावन जाता देखून आज हे आमी समजून काण घेवया आनी आयचे दुसरें वर्सा बी आमकां त्या विशयान सांगता हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता आनी तें जावन आसा पळया थंय 7व्या अध्यायांत वाक्य 20 आनी 4 हांव वाचता पूण जेजूचें याजकपण शाश्वीत बाळटा कित्याक तो सस्नाक जियेता ताचेर विश्वास दवरलो ताचेर भावार्थ दवरलो ताची भक्त आदारतलो कोणून तो नाश जायना म्हूण सांगता देखून तशें आसतना आपणा मारिफांत देवाक लागीं सरतल्यांक जेजू मारिफांत कोण देवाक लागीं सरता तांकां चर काळी तारान दिवंक तो शकता कारण तांचे खातीर देवा लागीं तो विनंती करूंक सस्नाक जियेता जेजू बापाच्या उजवाक बसून आमचे खातीर तो विनंती करता सदां न्हय आनी ह्या खातीर आमी एक
त्या तरणाट्यान दिल्ली जाप आमी दिवंक शकता, पूण जिवंक शकना उगडना, पूण आमी जिवंक सकाळचे जिवच्या खातीर आमी आज खंडीत एक निर्धार घेवचे. आज साबातसो दीस, हर एकले आमी इगर्जेक येता, हर एकले आमी मागणे करता, हर एकले आमी मिसाचें बलिदान भेटयता, 3 वाजपाय आयकता, पूण एका कानान आयकून आनी एका कानान सोडचें न्ही. ते आमच्या काळजांत रंबोवया, आमच्या मतीन कसोवया आनी त्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करया. नाजाल्यार आमी खंडीत जावन वायटाक सांपडटले. आमच्या भुरग्यांक सांगूंक आमी प्रयत्न करया. कशें आज द्वितीय पुस्तकांत आमी वाचलें 6व्या अध्यायांत 2-6 वाक्यां. त्या वेळार आज आमी पळयता थोड्या घरांनी दारवट्यार एक देवाचें उतर बरोवन घाल्लें आसता, पूण ताच्या काळजांनी मात्र कांयत देवाचें उतर एकय आसना. आमच्या काळजांत पयलें जगोवन दवरचें तें देवाचें उतर, आमच्या मतीन तें कसयचें आनी आमच्या जिवितांत त्या उतरा प्रमाणे जियेचें. याकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता, जर देवाचें उतर आयकून तूं त्या प्रमाणे जिये न्हय जाल्यार तूं तुकाच तूं फटयताय. देखून आयचें उतर आज आमी बाळादीक तर आमच्या जिवितांत घेया. त्या तरणाटे बरी आमी जावया. दुसऱ्या कोणेंत ताका सवाल करूंक धैर्य घेतलें ना, त्या तरणाट्यान जाप दिली तशी आनी जेजूनी ताका करेक्ट सांगले विशय. एक उपदेश ताणें व्हरतो उपदेश, पयलो उपदेश कोणसो मनीस विचारल्या वेळार आनी एक उपदेश ताणें दिलो. कित्याक दोनी उपदेश सांगत आसतात. पयलो उपदेश देवाक संबंद जाल्लो, दुसरो उपदेश पेल्याक संबंद जाल्लो. 10 उपदेशांत पयले 3 उपदेश देवाक संबंद जाल्ले, उरले 7 उपदेश पेल्याक संबंद जाल्ले. तें कन्क्लूड करून 2 उपदेश करून जेजू आमकां दिता. देखून आज आमी समजून घेवया. हालीं आमी देवाचो मोग करता म्हणून जर म्हज्या पेल्याचो मोग करना, जर म्हज्या आई बापायचो भाव भयणीचो मोग करना जाल्यार आमी फटकेरे न्ही गे. देखून आज आमी समजून घेवया. आमी खंडीत फटकेरे जावचे नाका. एक बरीची न्ही जिवंक आयच्या साबताच्या दिसा आमी निर्धार घेवया आनी त्या प्रमाणे जिवंक जाली कृपा आदारी सोम्या कडेन आमी मागया, सोम्याचो आदार मागया, सोम्याच्या सांगतपणाक जिवंक आमी प्रयत्न करया. जाल्यार खंयचेच वायटाचेर आमी झूज मांडून आमी जैत जोडटले. खंयचेच वायट आमकां पाडाव करूंक शकचें ना. म्हाका देवाचें सांगतपण, जेजूची काकुळटानी कृपा आनी पवित्र आत्म्याची ती मजत आमकां सदांच आसतली. देखून हें समजून घेवन आयचो साबात दीस बरे तरेन आमी आचरण करया. दुबळ्या धाकट्यांची खंय मजत करूंक आसल्यार या आमी आनी खंडीत वाड्यांत कुटुंबांची भेट करया आनी खंडीत जावन देवाच्या आशिर्वादाच्या दिसा वर्तमापान आमी जोन घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमचीं पातकां बगस आनी आमकां दाळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमतीचे संगता श्री आमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळचो कशें जेजो भगिवंती मरे देवाचे मय आम आपयां खातीर विनयतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता, बरो साबात दीस तुमकां समेस्तांक.